मार्मुगांव तालुक्यात नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव स्किमीचे आनी सगळे जे फार्मिंगाच्या बाबतींत हांव पळयतां. सो आमी एक अवेरनेस कॅम्प घेतलेलो हांगसर. अवेरनेस कॅम्प घेवन आमचे जे स्किमी एक्सप्लेन करता तेन्ना फार्मर्सांक डिफिकल्टी कितें आसा तेंवूय विचारलें. सो आमकां त्या कॅम्पान कळ्ळें की फार्मर्सांक एक डिफिकल्टी आसा की हांगसर जे शेतान ट्रॅक्टर येता तो म्हणजे ह्याच वर्साच्यान मुंगरोंक लागला. पयलीं इतकी वर्सां शेताचेर रोयताले ते बरे भशेन सारके रोयताले. सो ह्या वर्साच्यान तें मुंगरता. म्हणून आमी एक इन्स्पेक्शन करया म्हटलें कित्याक लागून कितें प्रॉब्लेम आसा काय म्हणून. जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक येयल्ले पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की वयल्यानच्यान जो उदक येता आनी जे एक्सेस पावसाचे प्लस वयले जे फ्लॅटां आनी कितें प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसा तेंचे जे एक्सेस उदक येता ते ड्रेन आवट जायना आनी ते येता आसतना फ्लो जावन शेतांच्यान येता. सो भितर सील्ड जावन उरलेले आसा आनी ताका ड्रेन आवट हें ना, ड्रेनेज ना, प्रॉपर ड्रेनेज ना. सो ते चारूय सायडीच्यान न्हू एक ड्रेनेज बांदून जे एक्सेस उदक आसा शेतांनी उरतात ते तर ड्रेन आवट सारकें जालें जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. सर तुमकां ही कंप्लेन हांची फार्माची केन्ना अवेरनेस आमी कॅम्प आमी इच एंड एवरी विलेजीन कॅम्प घेता फार्मर्सांक लागून जे आमचे स्किम्स आनी कितें डिफिकल्टीज आसा फार्मर्साचे ते विचारता. सो तेन्ना आमी हालींच एक कॅम्प घेतलेलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की असो प्रॉब्लेम आसा. सो आमी एज पर बेस दॅट कॅम्प आयज आमी इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा. कोटेशन घेतलें पयलीं पायलट प्रोजेक्ट तयार करतले आनी सगळ्या शेतकारांक एकठांय करून जितकी एरिया आसा ते पयलीं पळयतले आनी लेंथ आनी चारूय सायडींच्यान तेजी लेंथ कितकी आसा ते पळयतले, कोटेशन हाडटले आनी हाका कितको खर्च आसा ताजो एक प्रोजेक्ट तयार करतले आनी अंडर आमची एक स्कीम आसा कम्युनिटी फार्मिंग म्हणून तेज्या अंडर आमी हो प्रपोजल डायरेक्टरा कडेन घालतले. जेन्ना हो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर थ्रू आमचे विलेज पंचायतान तेंच्यांनी तो एक अवेरनेस कॅम्प म्हूण केल्लो. थिंगा आमी सगळे शेतकार गेले आनी आमी सांगलें तांकां आमचो अशें प्रॉब्लेम आहा. सो तेंच्यांनी तो आमचो हे मानून घेतलो आनी आयज ते हांगा मुद्दम इन्स्पेक्शन करपा आयल्या. म्हणून आमी सगळे शेतकार एकठांय जाल्या आनी आतां आमी ताका हे दाखयलां ताणें इन्स्पेक्शन केलां तें. सो ताणें आमकां सांगलां ते भशेन ताका सायडीच्यान म्हणटा तो ड्रेनेज करपाक जाय. सो आमी आतां आमचें जें पळय काम आहा तें आमी करपाचें तें प्लॅन कितें तांकां जाय तेणें तें पळयलां आनी तेणें तो म्हणटा हो एक प्रोजेक्ट केलो जाल्यार फार्मर्सांक जायतें बरें जालें. ही ड्रेनेजी जायन जातलें आनी तेज्या प्रोजेक्टाक कॉस्ट अरावंड 25 आमच्या हेक्टराक 2.5 lakhs 2.5 lakhs. पूण हेजो दिसो प्रोजेक्ट केलो मातसो तो अप टू 25 lakhs 25 lakhs हो एक प्रोजेक्ट करपा जाता. आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक ही मॅसेज दिवपा जाता हेरूय शेतकारांक हेरूय फार्मर्सांक की बाबा हेंचो तर आदार घेयलो एग्रीकल्चर ऑफिसरांचो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो. सो आमच्यांनी शेतां जीं आतां रोवपा मेळनाय कोसपा मेळनाय तेजो कितें तरी उपेग करूंक जाता.